शिक्षण हे फार महत्वाचे आसा आणि हे शिक्षणानूच खंय तरी प्रत्येक मनीस हो खंय तरी स्वावलंबी जाता, आपल्या पायार उबो जाता, ताका एक आपल्या मध्ये कॉन्फिडन्स मेळटा आणि त्यामुळे पहिली जी गोष्ट आहा ते एज्युकेशन आसा आणि त्यामुळे एज्युकेशन संस्था ह्यो मजबूत जावच्यो, बऱ्या तांकां शिक्षण मेळचें, टिचरांकूय सुविधा उत्पन्न जावच्यो ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आणि त्यामुळे आम्ही हो प्रयोग केलो. परंतु इल्लोसो आता तो रेस्ट्रिक्ट जाल्लो आसा. परंतु ह्या नात्या वाटेन खंय खंय स्कुलांच्यो अडचणी आसात. हांव पयलीं डायरेक्टरा कडेन उलयल्लो, हांव म्हणलें तुमी अशें जें आसात इतलो डिले कित्याक करता? ह्या हेजी एनओसी मागपाक काराची एनओसी दिवपाक 6 म्हयने गेले आणि हे 2 दिसाचें काम. कारण तुमच्या खातीर हो निधी आमी उपलब्ध करून दितात जाल्यार तुमकां बेगीन घेवन जाय, स्कुलांक भुरग्यांक ताचो फायदो मेळटा. परंतु सरकारी यंत्रणा हांव ताचेर जास्त उलयना, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. त्यामुळे हांवें ताका विचारलें तर आतां ते तयार जाले की गोवा आंदोलन एकदम एक प्रपोजल दिता, सगळे जे आमचे हायर सेकंडरी आसात किंवा हायस्कूल आसात गव्हर्मेंटाची तांकां तुमी हे सगळें आमी अवश्य दितात, निश्चितपणे हाचो प्रपोजल येवूय. पण आतां तांकां म्हणजे तुमचो प्रपोजल थंय केले नंतर ताका कदाचित जाग येयली असेल डिपार्टमेंटाक. एनिवे बरी गोष्ट आसा आणि जी एज्युकेशना खातीर हायर सेकंडरी आसतली किंवा हायस्कूल आसा हाच्या खातीर डिमांड येतलो, पयलीं आमी तो दिवपाचो प्रयत्न आमचे कडल्यान जातलो हें निश्चित.